So good afternoon guys, welcome back to a new vlog. So शंकर हे विसरलो लॅपटॉप अपलोडिंगाक बीन दवरला आनी तो गेलो. सो फाल्यां पळोवया तो व्हिडिओ कसो येतलो तो. आनी फ्रांसीस न्हू व्हडलें काम करून येयला रे, कितें तें व्हडलें काम करून येयला. कितें रे झालं की तरी गुड न्यूज फायनली जालें. आनी भायरूय जेवन येयलो ना तेजे मातसो फाटल्यान कितें तरी बिहायंड द सीन आहलो ते खातीर आमी भायर जेवन येयलो. बिहायंड द सीन म्हणजे जेवपाक कितें भायर रिजन आहा जो ये पैकेज भेजा था ना 38 का परत फोनाचेर बिजी आहा तशें जालें. सो पळोवया कशें कितें तें. आनी बाय न्हू न्हिदलो. बाय 2 दीस जाले बरें काम करता. न्हाणयलें की मातसो वगत रावता जेवता आनी मागीर न्हिदता. नाल्यार कितें जातालें ना न्हाणयलें की सोमतें न्हिदतालें आनी भुकेन रोखडें उठ्ठलें. जेमूय जायनासलें आनी कांय जायनासलें. आनी म्हाजे पळय अवतार कसो आहा की हांव बाय न्हिदलें की एक्चुली सदांच हांव न्हांवूं वयतालें बेगीन बेगीन चडशें जातालें. पूण आतां जितलें मातशें क्लिनींग मातशें उरलां सद्दां आमी क्लिनींग सगळें बाकीचें सगळें धाडपाचें बिडोळें तें सगळें बारीक सारीक जालें. आनी मातशें तें कितें तें काडून भायर उडोवपाचें सगळें कितें तें करपाचें तें सगळें फाटल्यान म्हाका मातशें क्लीन करपाक जाय. सो अवतार असो आसा म्हजो. आनीक पळय दिसता तुमकां आसतलो बायन सकाळच्या फुडें न्हू तकली सारकी म्हणजे अशें ताका फीड करना काय कितें जालें दिसता रागान झेमेन तकली मारली सोमतीच मदत सोमतो खड्डो मारला आनी मदत दात लागून कट पडलो म्हाका. पयला म्हज्या दाताचे कितें हाल जाला पहिला एका कॉलार कॉल येता. म्हाकाय कसलो बरो यूज जाता. तो ड्रायवींग करता तो कितें करता ना सोमतें बरें पडटा ताका. सदांच नाल्यार गाडी आमी खंय वयता पळय ड्रायविंगाक नाल्यार भायर वयता पळय तेन्ना ताका कॉलार कॉल येता आनी तो बरो आहा ब्लूटूथ डायरेक्ट एकटाक प्रेस बटन केलो की डायरेक्ट रिसिवूय जाता आनी कटूय जाता आनी बरें आहा. सो चलो हांव म्हाजें मातशें काम करता आनी सांजचें पळोवया. मातशें भायर वचपाचें प्लॅन आहा. बारीक सारीक शॉपिंग आहा क्रिसमसाचें इन सेन्स सगळें आहा डेकोरेशनाचें सामान. पूण फ्रांसीस म्हणटालो ऑफिसानूय लावंक जाय स्टार. दुसरें बारीक बारीक ती स्टाफा कितें करता आमच्या ना दिवाळीक तेंच्यांनी बरें डेकोरेशन केलें. तुमी पयलां आसतलें पळोवना जाल्यार दिवाळीचो ब्लॉग पळया. बरी रांगोळी घातलेली बरें आकाशेर बरें लायलेलें. सो जस्ट हाडून ताका डेकोरेशनाचें सामान दितलें आमी. मागीर तें बरें डेकोरेशन करता कितें करता तें पळोवन स्टिकर बीन जाय की ग्लास आहा न्हू फुडें स्टिकर लावंक गावतलें. सो पळोवया कशें कितें सांजचें मातशें. आनी आमकां हांगा मातशें एक व्हडलें हे पळय अशें सगळें लायलें आमची स्टार बीन आसले ते सगळे बेल्स बीन लायला. फ्रांसीस म्हणटालो हांगा एक बल्ब आहा पळय ताका व्हडलो स्टार लायतलो म्हणून. हे पळय आधीची इन प्रोसेस चल्ला पळय सगळ्यो बोडयो बिडयो. हां 20 तारखेक ताका आतां पळोवया तेजें जाता काय ना खबर ना. आजून जावना तेजें हे स्टार करपाक स्कुलान हाड सांगलें ताका. आज पर्यंत करतलो तो. आसचे पळय आयज पळोवया मार्केटान वयता पणजेन म्हापसा गर्दी पडला आसतली सगळे स्टारांची सगळें क्रिसमस डेकोरेशन 1-2 हाडटले आनी कितें बरें दिसता तेंवूय हाडटलें आमी पळोवया. आनी आमचे पळय घरान लायला ते हांगा लायला एक फ्रांसान थंय एक स्टार लायला आनी हांगासरले ते आजून कोरोना ते उरला करपाचें. क्रिसमसाक आमी लिपोवन दवरला पळय ट्री क्रिसमस ट्री. आनी हांव म्हाजें बारीक कितें काम आहा तें करून घेता. बाय न्हिदला तशेंच आईक सांगला बायच्या फुडें न्हीद म्हणून. हांव न्हू चिली करता आनी टायम कितलो जाला जाणा ते म्हणटले आतां ह्या सांजच्या 4 बीन कोण चिली करता काय म्हणून. एक्चुली कितें जालें तें रांदूंक येता पळय तेन्ना नायतर मशरूम शाकोती केले आनी करेराचे हे केले करेरा फ्राय. कांदो टमाटर आनी कॅप्सिकम बीन चिरून दवर हांव मागीर चिली करता आनी तेणें कट करून बीन धापून बीन दवरलेलें हांव विसरलें कंप्लीट. सो आतां हांव चिल्लीची चिली करता सांगातल्यान लसूण आनी ग्रीन चिली बीन फ्राय करपाक आनी हांगासर टॅमॅटो ऑनियन आनी कॅप्सिकम दवरलेले. सो हेजे बेश्टी चिल्लीशी चिली करता. सो मागीर केलेले कांदो मागीर तो पिड्ड्यार जातलेलो सांगतले की. सो त्याची म्हाका याद येयलें म्हणल्यार सोमतें करून दवरता. भायर न्हिदल्या तशेंच हांव एक्चुली भायर क्लीन करपाक वचपाचें आसलें म्हणल्यार तेवूय उरलें ते फास्ट करून घेता. आनी मागीर चिली जालें की मागीर मातशें काम करता आनी मागीर सांजचें म्हणल्यार पणजे या म्हणून पणजेच या म्हणून आलो तूं पळोवया कशें कितें जाता तशें. म्हाका उलयतना सुद्दां मातशें तो कट पडला न्हू मातशें वोटाक सुजलेल्या भशेन जालो. आनी मातशें कितें काम करून घेता न्हाता बिता आनी रेडी जाता तो बरें फ्राय उरतलें ती म्हणल्यार चिली रातचें सोमतें डिनराक यूज जातली. चल हें करून घेता ते धुयता बिता ते हांव करून ते हाडलेले ते डॅल्फिनसासून. मागीर हांव कितें करता ना बेबीकॉर्न हाडटा आनी 2 फावटी अशेंच जालें ड्राय जालें आनी मागीर ते चड ते दिसाले न्हू मागीर सारकें सुकता आनी वयता ते
छान आणि हे मातशे मोठे चाललेले हांवें न्हू सो त्या बदला हे करून सोडया आणि मागीर टेन्शन ना अशें चिलीच बरें लागता हितून पळय मागीर इल्लें पनीर सुद्दां तितून मिक्स करून घातलें बाय कायल्यान पनीराची चिली कशें करून बरयलेलें जाय पनीर मातशें बरें न्हू प्रोटीन म्हणून सो चलो हांवें करून घेता आनी मागीर मेळया चलो सो आतां आमी रेडी जाला वचपाक फायनली फ्रांसाक सांगलेलें हांवें 3 या म्हणून तो म्हणलो 3 इतलें नाका वत आहा कितल्यांक म्हणलो ना तुम्ही मरे स्टार्ट केल्लें की ना हांव न्हिदलोलो तेन्ना तुमी स्टार्ट केल्लें न्हेसपाक आतां 6:30 जाता 6:30 अजून जावंक ना तुमच्यो 6:30 पळय हय मरे 6:30 जाले मागीर आतां 7:30 जाले सो फायनली रेडी जालें वेस्ट हांव उदयच्यान आपुणूच कितें डेकोरेशन कितें जाय तें बॉक्सान वस्ती जालो हांगा सगळें बॉक्सान वस्ती जालें हांगा कितें लावपाक जाय कितें करपाक जाय म्हणून आनी आतां म्हाजें नांव घालता वेस्ट तुजें नांव म्हणजे आनी कितें बाबा मम्मा कितें म्हणटा पळय बाय बाय हाय कर गो सगळ्यांक केलें तुवें हाय केलें बाय हाय कर सगळ्यांक हाय कर बरें असले तेका न्हू अशें बूट घातला आतां कित्याक जाणा ते परत ते काडटा हे फूल थंडे खातीर बरें पापाक वयता आमचे स्टार खंय रे स्टार स्टार आहा हांगा स्टार रे दाखय रे स्टार रे स्टार खंय आसा स्टार राव रे ते म्हणटा तेन्ना उबी रावा मरे मातसो बाबा कितें हो कितें रे बाबा स्टार चल आमचे स्टार 2 स्टार हो एक आणि लिटल स्टार चल असं आता आम्ही बाहेर सरता टायम जालो तो आम्ही ॲक्च्युली पॅन्जीम वचपाचो प्लॅन कॅन्सल केलो सो लेट जालो म्हणून आता म्हटलें फाल्यां व्हरया फाल्यां वचपाचें फाल्यां जाल्यार मागीर पळोवया सो आतां येयला मॉल दे गोवा हांगा मातशें कितें शॉपिंग करतलें बारीक सारीक आनी उलयतलें बय ए बय खंय जा तूं खंय जा तूं खंय जा हाय कर मरे मुवी पळोवपाक मुवी पळोवपाक मुवी आनी व्हरोंक ना न्हू एका मुवी आयज वचत जाल्यार कशें आहा पळय कपड्याचें व्हरोंक जाता न्हू आतां सो आयले आमी मॉल दे गोवा क्रिसमसाचें डेकोरेशन बीन कितें केलां तें तुमकां दाखयता आसतलें कितें ना कितें क्रिसमस ट्री बीन कुमान वयता कितें कुमान तेजो पयलीं फ्रेंड आसलो पयशे न्हू म्हाजे आनी पयलीं फ्रेंड आसलो आतां कोण आहा आतां कोण ना कुमान सो क्रिसमस ट्रीन व्हडलें लायला हांगा वाव बरें व्हडलें आहा मरे खंय रे पावला वयर पावले आसता पयलीं खंय पळोवया पळोवया पयलीं क्रिसमस ट्री दाखयता राव आं आं फोटो बापय पळय जालें चल व्हडलो स्टार आसा पळय बस स्टार रे चल या मरे आमी पयलीं खंय या पयलीं सो पयलीं पळयता हांगा कितें येयला मेकअपाचें आयटम तूं हेजे हांगा पळय पयलीं डब्ल्यूचे बीन खंय मागीर बरें पळय सो चलो पयलीं पळयता ड्रेस पळयता कितें सद्याक म्हणटा क्रिसमस शॉपिंग स्टार्ट सो ड्रेस पयलीं खंय म्हणटा सगळ्या स्टारा बिरा लायला कितें कितें केलां बरें सो आतां आमी येयला मॅक्सान म्हाका ड्रेस पळयता बरें आहा जाल्यार घेतलें ना जाल्यार मागीर आनीक खंय पळयतलें बाय सेलेक्ट करता म्हाका पळय बाय मम्माक पळयतलें ड्रेस हे लास्ट टायम आसलें तशें आहा पळय तेच हे पळयलेलें म्हाका याद आहा ना रे म्हाका पयलो खंय दिसलो दीदी कडेन आहा सेम हांव म्हणटा हांवें पयला खंय दिसता अशें समजलें दीदी कडेन सेम आहा हो ड्रेस म्हाका मॅक्सान कांयच आवडना ड्रेस आतां वयता शॉपर स्टॉपान आसता बरे बरे ड्रेस हांगाय बरें आसता ह्या डेकोरेशनाचे आयटम कितें पळोवया बेश्टे मेन स्टार जाय थोडे स्टार हांगा पावता सो चलो पळोवया पयलीं स्टार आतां शॉपर स्टॉपान येयला पळय हांगा आतां एटलीस्ट 1-2 ड्रेसीस बरे गावल्या पुरो म्हाका पळयता आवय शाको हिलो मले माझ्या बाबा आवय ए हिलो या दादा या आवय शौकाच रे या मम्मा सर आव काय ना यो उठ यो हात सोड ओ हे वा म्हणजे किती घेता सांग
सांगा आमकां सिंधिया गावले सिंधियाचो टायम जालो तरी पूण आमकां हेल्प करता हय. ते बरें आम रेडी पपी पळय 1-15 दीस घालता मागीर घालूंक मेळचें ना हांगा कितले गरमी जाता गरमीन घालूंक बरें मेळचें आहा पळय मटेरियल बीन मोटे म्हाका खबर आहा थंडीक लागून शॉपिंग करपाक म्हाका येयल्लें बायची शॉपिंग जाली असो आमी बायक पळय डेनिम घेतला दिस जॅकेट आतां मनाली वयता खंय हय मनाली अरे बाबा हे कानाक हे जालें ना जॅम येता हे दोन बील कर राव राव हे तुमी सजेस्ट हे सांगा पळय खंय हो तेंचे दिसता न्हू थंयसून हाडलेले हय हे बरें दिसलें म्हाका पप्पल ते घे तुका पप्पलूच जाय न्हू होय घे रोखडें जावचें ना न्ही मागीर ताका 1 वर्साचें तशें आहा न्हू आतां हो कित्याक घेता पपी हो घे हो असो आनी कलर बीन मॅच जॅम येता ओय जॅम येता रे धांवता मरे तुमी धांवता म्हाका मरे घेवपाकूच दिवना न्हू आपल्याकूच घेतले बाय हय हांवें ट्राय केले तर म्हाका आनी दुसरो ट्राय करपाक जाय आसलो हे दिता का तुजे ट्राय करूंक नाका ते न्हिदे घेयला एक्चुअली मागीर फाल्यां येवया मरे पप्पी मातसो बेगीन मागीर पळयतो पयलीं आमी क्रिसमस शॉपिंग क्रिसमस शॉपिंग मनाली शॉपिंग आमी येयले एक्चुअली म्हाका ड्रेस घेवपाक हय बायक ड्रेस घेतला आमी पूण म्हाका तो जॅकेट आवडलो बायक बरें दिसता हय सगळेच ऑफर चल्ला आता क्रिसमसाचे आनी तो ड्रेस कलर तो बरो आसलो मात एंडाचो एंड बरें येता एक्चुली एंड ब्रँड बरें आसता म्हणजे आतां असो जालें टॉपाय आसले कपडो कांयच जायना आनी बरें डिस्कावंट आसले 50% डिस्कावंट चल्ले तेजे लायक फाल्यां येवया न्हू फाल्यां तर म्हणजे पळय तुका धाडपा जाल्यार घेवन जाता फाल्यां आमकां पणजे वचोंक जाय प्लस पळोवया मायनस टू ना हे बा पळय गाडे खंयच्या आवय बाबा खंय रे म्हाज्या हो पळय दिसता थंय खंय हो पळय दिसलो टायगर सो आफ्टर आतां मॉलान बी वचून येयले की आतां येयला आमी च्या पिवपाक हांगासर म्हाका च्या जाय आसले हेज्या कडेन तांची च्या मातशी बरी आसता हरमान च्या सो बरें लागता पिवपाक इल्लीशी गावता पूण बरें लागता आनी हांगासर न्हू कुकीज गावता ती म्हाका खूब लायक ते घेता हांगासर सो हांगासर एबय आमी घेतले एबय हरमान च्या आनी कुकीज हेच घेतले एक्चुली कुकीज म्हाका दुसरे जाय आसले त्यो सद्या अवेलेबल ना दुसरे बरे आसलेले अशें खाल्लेले हांवें केक खाता घे केक घेतला बाय बेश्टे खावपाक टेस्ट बाय खावन पळय कशें लागता सो लास्ट टायम हांवें फूल पॅकेट घेतलेले तेंचे कुकीज इतले बरे लागताले आयज ना तेंचे सो दुसरे कुकीज घेतला आमी ह्यो वाले दुसऱ्यो बाय खायना उडयता आतां खेळटा पळय कशें हो ते बेश्टे रडटाले सो आमी गेल्ले ना मागीर बेश्टे न्हिदोंगूय ना खायना भुकूय लागून आसली बेश्टेच रडले आमी थंयसून येयले बेगीन आनी आतां पळय आतां खेळटा कांय ना घरा येवशें जाल्लेच ते एका फ्रांचे पळय आतां पळय कशें की घेवंकूय दिना कांय ना मस्ती करता सो आयले आतां आमी आतां चेंज करता भायरचे जेवणाचें हें करता तेका आतां बरोवपाक जाय बाबा येता कितें रे एप्पल पळय एप्पल एप्पल रे दाखय एप्पल कितें रे ते आनी हे चेरी पांय सारको करून बस हे चेरी चेरी म्हण चेरी म्हण चेरी आनी एप्पल खंय एप्पल दाखय एप्पल व्हेरी गुड क्लॅप 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 कर क्लॅप कर क्लॅप कर क्लॅप कर मरे हां चेरी चेरी खंय चेरी रे आं आनी एप्पल खंय व्हेरी गुड क्लॅप 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 कर क्लॅप 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 व्हेरी गुड शेकन बाय शेकन दी शेकन जिंकले तू व्हेरी गुड बुबू हा बुबू आता येयला फ्रेश जातले म्हणजे कपडे बिस्तर काडूं ना पयलीं बायचो कुकर आयलो ते घेता आतां म्हटलें आनी सिटी जाता आमी निवयता म्हटलें आनी टायम जातलें म्हणल्यार तें केलें आनी सोमतें गरम करपाक दवरलें आयज तेणें मशरूम केल्लेले शाकोती टायप म्हणजे कोकोनट कमी घातलेलो पूण ताणें ऑनियन आनी टॅमेटो फ्राय करून ताणें ती पेस्ट तर घातलेली आनी मशरूम प्लस बटाट बीन घालून तेजपत्ता कितले घातले रे सो अशें करून ताणें केल्लें बरें केल्लें
सो ते गरम करताले आनी हांवेनच केल्लेले उदय केल्ले सांजचे हे आहा आतां हे बी गरम करूंक जाय बेबी कॉर्न चिली सो हांवें ती कितें केला ना सारकी बारीक कट केल्लेले बेबी कॉर्न अशें मोठे दवरूना लावंक करूं ना रावंड रावंड पातळ मारलेले सो बेगीन जावपाक जाय करेराय केल्ले तेवूय गरम करपाक जाय हांवें हितून सेपरेट काडून दवरलेले सो हेवूय गरम करपाक जाय आतां बंद करून दवरता येतो आनी म्हाजे कडेन न्हू असलो पळय असलो न्हू वुडनाचो हे नासलो म्हाजे कडेन सो हांवें हो घेतलो की म्हाजे नॉर्मल नासला हेका न्हू मागीर नॉन स्टिकाचे हे सगळें वयता सो हे बरें जाता आनी हितून क्वॉन्टिटी बरी येता अशी काडपाक आनी बरो डीप आहा सो असलो म्हाका आनी काडपाक जाय बरो यूज जाता सो जालें म्हजें जेवण गरम